सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुका येसुम्या. पेले तडीक उतरतच ते गेनेसरत गावाक पावले. तडेक लागून माचवा वयले देंवचास लोकांन जेजूची वळख धरली. लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचोन तो खंय आसा तें आयकून पिडेस्तांक तांच्या हांतुरणां समेत उखल व्हरूंक लागले. जंयसर तो गेलो हळ्यांनी जावं शहरांनी जावं शेता भाटांनी जावं थंय पिडेस्तांक वाटे सालांनी हाण दवरतले. ताच्या आंगाच्या वस्तुराच्या देगेक आपुणपुणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं परततलीं. आपुडलेलीं तीं बरी जातलीं. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, सांत अंतोनीच्या रेलिकेच्या परबेक आमी हांगासर आयल्या ह्या वेळार यात्रेक जावन ह्या एका गलिलियांत ह्या देव तेंपलांत ताचे उतार आयकून आमच्या वाटेक पात्रोन सांत अंतोनीचो आदार मागून यात्रेक पळणार आसले आमकां ह्या पेल्या तडीतावन त्या बसयल्ल्या गांवाक वेचाक आयच्या दिसाचो संदेश कितें म्हणून आमी समजून घेवया. सांत अंतोन इतलीं वर्सां जियेलो तरी जेजूचेर ताणें दवरल्या वर्त्या बावडता खातीर विश्वासा खातीर आज तो सांत जालो आनी संवसाराचो वर्तो सांत जावन 13 अजापां केल्लीं आनी तीच रुजवात आज आमच्या बावडताक साक्ष जावन आसात. आज आमकांय ह्या यात्रेक पळणार आसल्या आमकां ताका देवाचेर आसलो तो बावडता आनी विश्वास आमकांय वाडोवंक आनी ह्या मारिफात देवाचेर पातयणी दवरन विश्वास दवरन बावडत दवरल्या आमकांय बरेंपण जोडूंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. मोगाचे भाव भयणीनो, आमी समेस्त यात्रेक जावन आसा. आमचे जिवानच हांगासर जिणयेचो शेवटच यात्रेक पळण आनी आमच्या जिणयेचो शेवट सस्तीक जिवेत. आमी हर एकली जल्माल्ल्या आसा फकत मोरचे खातीर. आमी मोरता फकत सस्नीक जिवी जियोवचे खातीर. देखून आमचें हें पळण आमी समेस्त टेंटांत जियेता न्हय पर्मनेंट घरांत. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಆ त्या ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ वचे खातीर हे यात्रेक पळणार सांत अंतोनी आमकां कितें आदार दिता तें समजून घेवया. देवाचेर वर्तो विश्वास आसलो सांत अंतोनी आमकांय देवाचेर विश्वास दवरूंक उलो दिता. पवित्र स्नान मारिफात आमकां बावडत मेळ्ळा, विश्वास मेळ्ळा. सोम्याक सोमी म्हणून उलो मारूंक, अब्बा बापाक अब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक आमकां कुरपा मेळ्ळ्या. ह्याच बावडतान आमी यात्रेक पळणार वेता. बसयल्ल्या गांवाक पळण करता. जिणयेचो शेवट सर्ग जोडूंक ताका विश्वास दिल्या, ताका पातये येतल्या, कोणीय नाश जायना ये बागर सस्नीक जिवी जियोंक. हेच आमच्या जिणयेचो शेवट. सांत अंतोनी इच जिणी जियेल्लो. देवाचेर विशेष तरान ताका मोग आसलो. आफ्रिकांत वचून ताणें काम करी जाय म्हणलें आशा ताका आसली. पूण देवाची येवजण दुसऱ्यान जावन आसलें. मागण्याचो मनीस तो जावन आसलो. विनवणें तो करतलो.
तूं मागतलो देवा लागीं विश्वास आसल्यान बावडत आसल्यान ताचो बावडत मारिफात ताका अजापां करूंक जालें सगळ्यां खातीर तो मागतलो सगळ्या लोकां खातीर तो मागतलो आतां आनी मुखारी आमचे खातीर तो मागते आसा लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता आमचो विश्वास देवाचेर कसो दवरचे गे म्हणून जेजूचे शिस पेद्रू आनी जाकोब आनी जुवांव मासली धरूंक गेले सगळी रात ते मासली धरता आसतना एकूय मासली तांकां मेळोवना त्या वेळार जेजू थंयसर पावलो थंयसर आसलेल्या पेद्रूच्या एका दोणयेचेर तो बसलो आनी थंय ताणें उलो दिलो तुमची जाळां गुंड उदका तेवशीन उडया गुंड उदका तेवशीन तुमची जाळां उडया आज मोगाच्या भाव भयणीनो पेद्रू म्हणालो सोम्या आमी सगळी रात मासली धरली एक मासली मेळोवना पूण तुज्या उतराक काल जावन तुज्या उतराचेर विश्वास दवरन तुज्या उतराचेर बावडत दवरन हांव जाळ उडयतां आनी ताणें जाळ उडयली इतली मासली मेळ्ळी गी तांकां जाळ ओडूंक जावना जाळ पिंजूंक जाली मोगाच्या भाव भयणीनो पेद्रू म्हणालो इतलेंच तुज्या उतराचेर विश्वास दवरन हांव जाळ उडयतां आज मोगाच्या भाव भयणीनो यात्रेक पळयणार आशिल्ल्या आमकां पात्रोनाचो आदार इतलोच सा पेद्रूचो आदार इतलोच सांता भक्ताचो आदार इतलोच आमचे जिवनाचो बावडताचो जाळ आमी गुंड उदकांत उडय जाय आमचो बावडत जाय जाय गुंड उदका बरी शालो आसूं नजो वयल्या पायर आसूं नजो ते पातळें जावं नजो बदलाक गुंडू बावडत आमचो आसा जाय तेन्ना मात जाळ उडोवंक जाता जिवनाची जाळ उडोवंक जाता मासली जायती मेळटा आमच्या बावडतान मागलो उपकार आमकां मेळोवंक जाता अजाप आमच्या जिवितांत जातात आनी तितले मात्र न्ही आमी अजापां करूंक शकता जेजूच्या आंगार पडली कोणी बरें जावनात पूण जेजूचेर बावडत दवरून आयिल्ली सगळी गूण जालीं हाचे सुवातेन आमी आयकलें ताणें वेच्या वाटेर पिडेस्तांक हाण दवरतले ताची दिश्ट पडल्यार पुरो पिडेस्त बरें जाते म्हणून हांतुळणार हाण येतले ताच्या आंगार पडली कोणी बरी जावनात पूण बावडत दवरली बरी जाली सांत आंतोनीचेर बावडत दवरली सांत आंतोनीचेर विश्वास दवरली नोवेना फाटल्यान नोवेन दवरली देवाचे उतार आयकल्ली बरी जाली जेजूचेर बावडत दवरली बरी जाली देखून जेजू म्हणटा तुमचो जाळ गुंड उदका तेवशीन उडया आज आमचो बावडत तसलो गुंड जायचे आज आमी जिबेचें फेस्त करता आज हे जिबे विशयान आमी कितें आयकत हांव जाकोबाच्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 1 ते 12 जिबे विशयान आयकत हांव थंयसर देवाचे उतार म्हणटा तुमी जायते शिकलान जावंक पुरो आज हर एका शिकप्यांक या शिकयतल्यांक या शिक्षकांक तांचे म्हणले कश्ट आसात म्हणटा सांत जाकोब ताच्या उतरान देखून तुमी जागृत रावा तुमच्या बावडतांत तुमच्या विश्वासान तुमी जागृत रावा एक गोड्याक ताच्या तोंडा लागीं सामणे बांदतात देवाचे उतार म्हणटा जाकोबान त्या 3ऱ्या अध्यायांत 1 ते 12 पर्यंत त्या गोड्याक उस्ते सामणे बांदतात आनी ह्या मारिफात तैवशीन एवशीन पळेन अशें एकूच वाटेन चलशें सगळे ताच्या गोड्याचे आंग कंट्रोलाक हाडूंक दमावंक साध्य जाता आनी तशेंच मुंदारून म्हणटा कशी एक व्हडली बोट आसा त्या बोटी कितले वारें मारता वारें येवं दी वादळ येवं दी ती बुडानातल्या बरी तेवशीन एवशीन हालनातल्या बरी एक ल्हान सुकाण ताका आडयता ती धरूंक शकता एक ल्हान सुकाण तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे सगळ्या कुडीचे सांदेपण सगळे आमचे कुडीचे सांदे तातूंत जीब एक सांदो
ही जीब सगळें पाड करूंक शकता, सगळें बरें करूंक शकता. देवाचे उतार म्हणटा. एक ल्हान उज्याचें किटाळ मुंदारून देवाचे उतार आमी आयकत हांव. एक ल्हान उज्याचें किटाळ याकोबाच्या त्या 3ऱ्या अध्यायांत 5वें वाक्य म्हणटा. एक उज्याचें किटाळ सगळें रान भस्म करून सोडता, तशेंच आमची जीब उज्या बरी सगळें वायट करूंक शकता. देखून आमी आमच्या कुडीचे सांदे जावन आसच्या जिबेक आमी कंट्रोलाक हाडी जाय, दाबाव काडी जाय म्हणलें देवाचे उतार आमकां सांगता. देवाचेर विश्वास दवरून बावडतो दवरून जिबेन सांत आंतोनी आपल्या जिबेच्या उतरा वरवीं सगळें बरेंत केलें. ताचे जिबेच्या सक्तेन आज बरें करीत अजापां केलीं. एका ताच्या अजापा पैकी एक अजाप जावन आसा. त्याच देवाचे उतार परगट ताणें केलें. रुमीम म्हणल्यार त्या गांवांत थंयसर वोर्द आसले. थंयसर फ्रांसिस्कान सभेच्या एका ब्रदराक वोर्द आसली. त्या वोर्दीक बिस्पान एका डॉमिनिकन पाद्रापाक आपयल्लें शर्मावन दिवंक. पूण थंय डॉमिनिकन पाद्राप नातलो. ह्या वेळार कोणाक आतां शर्मावन दिवंक चिंत्या म्हणटना कोणी मेळोना. वो सांत आंतोनी काम दिल्लें झाडचें पुसचें रांदप्याच्या कुडांत रांदचें काम दिल्लें. त्या वेळार कोणेंय सांगलें सांत आंतोन आसा म्हणून. तो रांदचें काम करतलो, ताका आपयलें आनी आयच्या व्हड दिसो शर्माव तुवें सांगा जाय म्हळें. देखून तो काबूल जालो आनी त्या दीस ताणें शर्माव सांगलो. ताचो शर्माव इतलो बरो जालो की ती उतरां, ती वांजेलाचे एक एक शब्द, त्या वांजेलाची एक एक उतरां, त्या वांजेलाचे एक एक वाक्य, ते देवाचे उतार इतले सगळ्यांच्या जिवनाचेर प्रभाव घालूंक शकले की गवळी बापान चिंतलें हाच्या की वर्तो दुसरो मनीस ना. ताच्या जिबे वरवीं बरें भायसरल्यान बरें वाक्य जाय जाय. आमची जीब बरी जाय जाय. कशें एक जीब तातूंत शिरापी येता, आशिर्वादी येता. कोणाक एक बरें मागोवंक शकता, कोणाक एक वायट मागोवंक शकता. तशें जायना जावं. मुंदारसून म्हणटा जाकोब कशें एका झरीत हांव गोड उदक येना, कोड उदक येना, बरेंत येता. मुंदारून तो म्हणटा देवाचे उतार कशें एक अंजुराचो रूख जैतुनाची फळां दिना, तशेंच दाखवाल अंजुराची फळां दिना. तशेंच एक खरें उदक कर उदक गोड उदक दिना. तशेंच आमची जीब जाय जाय म्हणटा. देवाचेर विश्वास पातयेणी दवरली तुमी, यात्रेक पळयणार आसल्यान तुमी सांत जाकोब आंतोनीच्या उतरांक उद्देशून तो म्हणटा तुमची उतरां एकच जाय जाय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी यात्रेक जावन आसा. सांत आंतोनीचें जिवीत आमकां आदार जावन आसा. तो मस्त मागणें करतलो. कितली मागणी करतल्या मारिफात, विनवणें केल्ल्या मारिफात देवाचें उतार ताका परगटोवंक जालें. आज आमच्या जिवितांत विश्वासपणी बावडतींत आमी जिवंक जाय. आमचो बावडती इतलो बरो जायजे की, विश्वास इतलो बरो जायजे की त्या सांत आंतोनीच्या मागण्या वरवीं, सांत आंतोनीच्या मजत वरवीं, सांत आंतोनीच्या मध्यस्थपणा वरवीं आमचो बावडत बरो जायजे. देखून सा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 3:15 म्हणसर आमी आयकत हांव. क्रिस्ताचे वळखीचे तुमी जाल्ल्यान, देवाचे उतार म्हणटा क्रिस्ताचे वळखीचे तुमी जाल्ल्या निमती तुमचे ते बरवसो आसल्यान जायते जाण तुमकां सवाल विचारूंक पुरो. सा पेद्रू म्हणटा तुमकां सवाल विचारूंक पुरो. तुमचो बावडतो आनी तुमचो विश्वासाक जायते जाण तुमचे बावडटा ते की तुमकां सवाल विचारूंक पुरो. तुमच्या बावडता आनी विश्वासान खरे बरे जाप तुमी दिया. तुमचे ते देवाचेर भरवसो आसल्या निमती, तुमच्या काळजांत, तुमच्या अंतस्करणांत देवाचो मोग आसल्या निमती तुमी बरे जाप दितल्यात म्हणटा.
तर मोगाच्या भाव भयणीनो सिराकाच्या पुस्तकांत ಎಂತ ऐकत हांव अध्याय 2 ओळ 1 ते 2 तुम्ही खरे पाटलावदार जाया देवाचे खरे पाटलावदार जाया तुमचो भावार्थाने विश्वास दंडळ ना जावं दे आणि ह्या मारिफात एका शिखराक तुम्ही पावतेल्यात म्हणून वय मोगाच्या भाव भयणीनो आज यात्रेक पळणार आसले आमकां भाग्यवंत आंतोनीचेर विश्वास दवरले आमकां ताचेर प्रसन्न जावन मागल्या मारिफात आमकां ह्या यात्रेक पळणार सर्गीच्या दारवाट्याक पावोवंक आमचो भावार्थ शाश्वतीतलो आसल्यारय पुरो देवाचेर विश्वास दवरून पावोवंक जाता एका मनशान एक फावटी एका पत्राक संपादकाक पत्र म्हूण आसा संपादकाक पत्र तातूंत एक पत्र बरयलें संपादकाक एका पत्राच्या पेपराक आनी ताणें अशें बरयल्लें की म्हाका 30 आनी 2 वर्सां जालीं ह्या 30 आनी 2 वर्सांनी हांव हर एक आयतारा मिसाक वेता हांवें म्हज्या जिणेंत 30 आनी 2000 शर्मांव आयकल्यात पूण म्हाका एक्की उडास ना 30 आनी 2000 शर्मांव आयकल्यारी म्हाका एक्की उडास ना देखून हांवें चिंतचें हर एक आयतारा मिसाक वेचें व्यर्थ म्हणून आनी त्या पाद्रापान शर्माव जावचोय व्यर्थ म्हणून ताचो वेळ तो पाड करता हें संपादकाक पत्राक ताणें घालें आनी त्या संपादकान त्या पत्रान पायस केलें ह्या विशयान मस्त टिका आयली मस्त उलोवणी आयलें तातूंत एकल्यान अशें बरयलें मोगाच्या संपादका म्हजी काजार जावनी 35 वर्सां जालीं 35 वर्सांनी म्हज्या बायलेन रांदिल्लें 30 आनी 2000 जेवणां हांव जेवलां 35 वर्सांनी 35000 जेवणां म्हज्या पत्नीन रांदिल्लें हांव जेवलां पूण कितें जेवलां म्हूण म्हाका एक्की उडास ना पूण जेवल्ल्या निमती आज हांव वाचलां जेवल्ल्या निमती म्हज्या कुडीक भलायकी म्हज्या आत्म्या गटाई आनी म्हाका फुडफुडीत जावंक जालां जर तर हांव जेविनातलो जाल्यार मोरता आसलो त्या देखून जर तर हांव मिसाक वचनातलो जाल्यार आत्मीक तरान हांव मोरतो आसलो हो जावन आसा भावार्थ मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कितलेशे वर्सांत हांव देवाचे उतराची शिकवण आयकल्या सा पाऊल कोरिंथ तिमोथीक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 16 म्हणटा तुझ्या भुरग्यापणांत हांव तिमोथीक तो म्हणटा तुझ्या भुरग्यापणांत हांव पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्ल्या पवित्र पुस्तकाचे उतार तुवें आयकलाय शर्माव आयकलाय तुज्या जिणेंत जायते तुवें आयकलाय जिणी बदलूंक जिणी तितवूंक पवित्र पुस्तकाचो पुरतो प्रवीण भक्त जावंक हे पवित्र उतार तुका आदार दिता पूण तुज्या जिणेंत कितें म्हणी बरेंपण जालां गे आज मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या यात्रेक पळणार आसले आमकां ह्या नव्याना मारिफात ह्या शर्मावा मारिफात ह्या रेतेरी मारिफात आमच्या भक्तीपणा मारिफात आमकां कितें पुणी बरेंपण जालां गे बरेंपण जालां आत्मीक वाडवळ जाल्या जिणेचो शेवट सर्ग जोडूंक आमकां आदार मेळ्ळा सांत आंतोनीचें जिवीत प्रेरण सांत आंतोनीचो शर्माव आमकां आदार सांत आंतोनीचें अजापा आमकां मेलफंत जावन आसत देखून यात्रेक पळणार आसले आमकां असले सांता भक्ताचो मान असलो सांता भक्ताक आमी दिवची ती नोवेनाची तेसावां आमकां बेसावां जावन आसत देखून यात्रेक पळणार आसले आमकां आमच्या जिणेचो शेवट इतलोच सांत आंतोन आमचे पासत मागता सांत भक्त आमचे पासत मागता ह्या यात्रेक पळणार आमची वाट कश्टांची आमची वाट निराशपणाची आमची वाट बेजाराची कंती दुखाची जायत्या टेन्शनाची पूण ह्या वेळार असल्यांचो आदार आमकां धैर्य दिता बोळ दिता सकत दिता मात्र न्ही सर्ग जोडूंक अवकाश करून दिता त्या एका उद्देशान आमी हांगासर आसा सांत आंतोनीचो आदार आमी मागया ताच्या प्रेरणान आमचे यात्रेक पळयना बरवसाची यात्रेक जावन आसले आमकां आमचो बरवसो साडिनासतना आमचो भावार्थांत आमी सांकोची त्या विचलीत जायनासतना खरो घट्ट बंड भावार्थ दवरनो गुंड भावार्थ दवरनो जिवनाची जाळ उडोवन जाय तितलो फळ जोडूंक कुरपा ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदाना मानिफात मागून घेवया
आमेन.